ॲग्रिकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी आणि गोवा राज्य कृषी खात्याच्या जोडपालवान धुळ्यार म्हापशान 3 दिसांचे शेतकाऱ्यां खातीर प्रदर्शन दवरलां। तशेंच नवीन प्रशिक्षण केंद्राचें उक्तावण जातलें। उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायक, राज्याचो कृषी मंत्री विजय सरदेसाय वांगडा बार्देस तालुक्याचे सगळे आमदार आनी मंत्री हजर आसतले, अशी माहिती म्हापशाचो कृषी अधिकारी रघुनाथ जोशीन माहिती दिली। ॲग्रिकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी म्हणजे आत्मा नॉर्थ आणि गोंय राज्य कृषी खातें हांच्या जोड पालवान 18, 19 आणि 20 ह्या दिसांनी आमी एक एक्झिबिशन दवरतले। त्याच प्रमाणे 18 तारखेक सांजे 4 वरांचेर आमचे जे हांगा ट्रेनिंग हॉल बांदलेलो आसा धुळेर म्हापसा हांगा आमच्या ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंटान ताचें इनॉग्रेशन आसतलें आणि ताकाच जोडून हे 3 दिसांचें आमी एक्झिबिशन जे आसा ते शेतकाऱ्यां खातीर घेवपाचें आसा। त्याच प्रमाणे कोकोनट डेव्हलपमेंट बोर्ड हो जो आसा तांच्या जोड पालवान आमी 1 दिसाचे वर्कशॉप जे आसा जे माडांच्या लागवडी खातीर कोकोनट क्रॉप जे आसा ताच्या खातीर ते घेवपाचे आसा। ह्या कार्यक्रमाक मुख्य अतिथी म्हणून आमच्या उत्तर गोंयाचे खासदार आणि आयुष मंत्री श्रीपाद नायक आसात, ते उपस्थित आसतले 18 तारखेर। त्याच प्रमाणे ऑनरेबल ॲग्रिकल्चर मिनिस्टर विजय सरदेसाय ते पासून ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसतले हॉलाचें उद्घाटन आणि एक्झिबिशन उद्घाटन जे आसा ताचे खातीर। हाचे शिवाय जे मानादीक जे आसा आमच्या बार्देस तालुक्याचे सगळे मंत्री आणि आमदार आणि त्याच प्रमाणे उपसभापती हे सगळे उपस्थित आसतले। मानादीक डेप्युटी स्पीकर मायकल लोबो, मानादीक रेव्हेन्यू मिनिस्टर रोहन खंवटे, मानादीक वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जे आसा ताचे विनोद पालयेकर सर, त्याच प्रमाणे मानादीक DRDA मंत्री जयेश साळगांवकर, ऑनरेबल MLA म्हापसा जे आसा ते फ्रांसीस डिसुजा आणि ऑनरेबल MLA हळदोणा ग्लेन टिकलो, त्याच प्रमाणे ऑनरेबल MLA थिवीचे जे आसा निळकंठ हळर्णकर तांकां आमी ह्या कार्यक्रमाक आमंत्रीत केल्ले आसा। हे मानादीक हांच्या सगळ्या उपस्थितीन आमी एक नवीन जे आमचे गोवा कृषी क्रांती ह्या नांवान आमी गोंयान ॲग्रिकल्चर जास्तीत जास्त वाडोवपाचें, लोकांनी फुडें सरचें आणि मोठ्या प्रमाणात कृषीचे उद्योग जे आसा ताका फुडें जास्तीत जास्त वावर कृषी क्षेत्रांत जावन लोकांनी फुडें सरचें म्हणून हांवें पावल घेतलेलें आसा। आणि लोकांक विनंती आसा की तांच्यांनी ह्या मेळाव्याक त्याच प्रमाणे ह्या उद्घाटन प्रसंगाक मुद्दाम येवचें आणि हे हांगा जे एक्झिबिशन आसतलें ताका पासून तांच्यांनी उपस्थिती लावन थंय ट्रेनिंग वेगवेगळ्या प्रकारचे व्याख्यान आसतले, लेक्चर्स आसतले ते पळोवचे आणि कृषी आमच्या गोंयचे कृषी जे क्षेत्र आसा ताका फुडें आनीक मोठ्या प्रमाणात वाड करपाक सहकार करचो।